गोंयांत आयज मेरेन वट्ट 50 जाणांक कोवीड दुयेंत जावन मरण आयलां। शेनवार मेरेन कोवीड दुयेंत जावन मरण आयिल्ल्यांचो आंकडो 48 जाल्लो। आयतारा सकाळीं आनीक दोगांक मरण आयिल्ल्यांचो आंकडो 50 जाला। आयतारा सकाळीं मरण आयिल्ल्यात एक सड्यावेलो 72 वर्स पिरायेचो जाल्यार जुवारी नगरावेलो एका 54 वर्स पिरायेच्या मनशाचोय आस्पाव आसा। आयज मेरेन गोंयांत कोवीड दुयेंत जावन मरण आयिल्ल्या 50 फक्त जुलय म्हयन्यांतूच सुमार 42 जाणांक मरण आयलां, जाल्यार ऑगस्ट म्हयन्याच्या पयल्या 36 वरांत 5 जाणांक मरण आयलां। मरण आयिल्ल्यात एक 14 वर्स, एक 29 वर्स आनी एक 31 वर्स पिरायेच्या 3 तरणाट्यांचोय आस्पाव आसा। आयज मेरेन मरण आयिल्ल्यात बार्देस म्हालांतल्या खोर्ले, म्हापसा, पर्वरी, उस्कय आनी बेतीन मेळून वट्ट 5 जाणांक मरण आयलां। दिवचल म्हालांतल्या सांकळे आनी चोडणा मेळून वट्ट 3 जाणांक मरण आयलां। सत्तरी म्हालांतल्या मोले आनी केरींतलो मेळून वट्ट 2 जाणांक मरण आयलां। तिसवाडी म्हालांतल्या चिंबला आनी ताळगांवचो मेळून वट्ट 3 जाणांक मरण आयलां। सालसेतींतल्या फातोड्डा, मडगांव, आके आनी कुर्तरी मेळून वट्ट 8 जाणांक मरण आयलां। काणकोणांतलो एक जाल्यार सगळ्यांत चड मुरगांव म्हालांतल्या वाडे वास्को, मांगूर हिल, खारीवाडो, बायणा, चिखले, जुवारी नगर आनी वेळसावांतले मेळून वट्ट 27 जाणांक मरण आयलां। एका अनवळखी मनशाचोय मरण आयिल्ल्यात आस्पाव आसा। शेनवारा आनीक 280 नवे दुयेंती मेळिल्ल्यान गोंयांतल्या कोवीड दुयेंतींचो आंकडो आतां 6193 जाला, जाल्यार 2907 जाणांच्या चांचणेचो अहवाल आजून येवपाचो आसा। सुमार 1707 जाणांचेर कोवीड इस्पितळांत उपचार चालू आसात। तातूंत पेडण्यांतल्या पेडणे आनी कासरवांडे भलायकी केंद्रांतले मेळून वट्ट 21 दुयेंती इस्पितळांत आसात। बार्देसांतल्या म्हापसा, हळदोणा, कांदोळे, कोलवाळ, शिवोले आनी पर्वरी भलायकी केंद्रांतले मेळून वट्ट 191 दुयेंती इस्पितळांत आसात। दिवचलच्या दिवचल, सांकळे, मये भलायकी केंद्रांतले मेळून वट्ट 43 दुयेंती आसात। सत्तरींतल्या वाळपय केंद्रावेल्यो 30 दुयेंती आसात। तिसवाडींतल्या पणजे, खोर्ले आनी चिंबलांतल्या केंद्रावेल्यो मेळून वट्ट 180 दुयेंती इस्पितळांत आसात। फोंड्यांतल्या बेतकी, मडकय, शिरोडा आनी फोंड्या केंद्रावेल्यो मेळून वट्ट 132 दुयेंती आसात। सांगे केंद्रावेल्यो 6 दुयेंती, केप्यांतल्या कुडचडे, बाळे आनी केप्यां केंद्रावेल्यो मेळून वट्ट 84 दुयेंती इस्पितळांत आसात। साश्टींतल्या मडगांव, चिंचिणी, कुर्तोरी, लोटले आनी नावेली केंद्रावेल्यो मेळून वट्ट 220 दुयेंती आसात। मडगांवांतल्या वास्को, कासावले आनी कुठ्ठाळे भलायकी केंद्रावेल्यो मेळून वट्ट 745 दुयेंती इस्पितळांत आसात। काणकोणांतले 3 जाण, धारबांदोडा केंद्रावेल्या 19 दुयेंती, जाल्यार गोंया भायल्यान आयिल्ल्या प्रवाशांतले 33 दुयेंती इस्पितळांत आसात।